श्रीनगरातल्या नौगान पोलीस स्टेशनात 14 नोव्हेंबराक जाल्ल्या स्फोटात 9 जाणांक मरण आयले जाल्यार 32 जाण जखमी जाल्यात। जम्मू आनी काश्मीराचे पुलीस महासंचालक नलिन प्रभात हांणी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण हो एक अपघात आशिल्लो। स्फोटकांचे नमुने घेतना हो स्फोट जालो। मरण आयिल्ल्या मदीं एक निरीक्षक, 3 फॉरेन्सिक पंगडाचे वांगडी, 3 गुन्यांव फाट्याचे फोटोग्राफर, 2 महसूल अधिकारी आनी एका शिवप्याचोय आस्पाव आशिल्लो। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण श्रीनगरातल्या नौगान पुलीस स्टेशनार 14 नोव्हेंबराक जाल्ल्या स्फोटात 9 जाणांक मरण आयले जाल्यार 32 जाण जखमी जाल्यात। जप्त केल्ले अमोनियम नायट्रेट पुलीस स्टेशनाच्या आवारात सांठोवन दवरिल्ले। न्यायालयीन पंगड ह्या स्फोटक पदार्थाची तपासणी करताना व्हड स्फोट जाल्लो आसूं येता असो दुबाव आसा। जम्मू काश्मीरान दिल्लीतल्या रेड फोर्टाच्या स्फोटामदलो संबंध उक्तो जाल्या उपरांत थंय अटक केल्ल्या दुबावीत आतंकवाद्याची नावगाम पुलीस स्टेशनाच्या आवारात चौकशी सुरू आशिल्ली। या वेळार जाल्ल्या स्फोटात जायते पुलीस जखमी जाल्ल्याची म्हायती मेळ्ळा। तपासणे खातीर वाठारात हाडिल्ल्या अमोनियम नायट्रेटाक लागून हो स्फोट जाला। श्रीनगरातल्या नावगाम वाठारा लागसार घडिल्ली ही घडणूक सीसीटीव्हीचेर कैद जाला। मरण आयिल्ल्या मदीं एक निरीक्षक, 3 फॉरेन्सिक पंगडाचे वांगडी, 3 गुन्यांव फाट्याचे फोटोग्राफर, 2 महसूल अधिकारी आनी एका शिवप्याचोय आस्पाव आसा। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।